येवकार हा समरिता खणगावकर. सुरवेक वेळाचे हेडलायन्स. गोंयांत रस्त्यार जावपी अपघातांचो हुंवार अजूनय जायना उणो. सेगीत 3 दिसांत बांबोळे आक्षे NH 66 जाले 3 अपघात. GEA अंडर 15 खेलो इंडिया बायलांचे फुटबॉल लिगेत कंपेशन FCन SC रुंडामळा आड 4-1 अशें मेळयले गजगजीत जैत. गोंयांत 14 ते 20 जानेवारी मेरेन वातावरण सुकें. फुडल्या कांय दिसांनी कांय सुवातांनी फांतोडेर धुक्याची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत रस्त्यार जावपी अपघातांचो हुंवार अजूनय उणो जायना, जाका लागून राज्यांतल्या म्हामार्गाचेर लोकांचो जीव धोक्यांत आसा. सेगीत 3 दिसांत बांबोळे आक्षे NH 66 3 अपघात जाल्ल्यान सध्या रस्तो सुरक्षेच्या बाबतींत हुस्को निर्माण जाला. पळयात विन्सन रोझारियोचो रिपोर्ट. आता तुम्ही पळयता सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आहा. सो सेल्फ एक्सिडेंट जावन अशी पळोवपाक दिसता ती एक कार रँडम कॅब ओवर स्पीड आहली आनी ओवर स्पीड जावन तेणी ह्या आयर्न पोलाचेर मारली. हिंगा म्हाज्या फाटल्यान दिसता पळय तो. आनी सद्या तिचे इंजीन बा सगळे फुटलेले आहा. इंजीन आनी हेचे चॅसीक सोडियान ते सकयल भायर पडलेले आहा, सकयल पडला. आनी आतां फायर फोर्सान आगासाय पुलिसांनी सायट क्लियर केली आनी आतां फायर फोर्स येवन हिंगा सो ती वेग क्लीन करतात. तिका ऑयल बा रस्त्याचेर पडलेली आहा ती सगळी क्लीन करता आनी आतां रोड ओपन जाल्लो आहा. रावा आतां ह्या हायवेचेर हिंगा एवरीडे एक्सिडेंट जायत आहा. आतां पयर एक एक्सिडेंट जाल्लो हायवेचेर वचोच आनी काल एक जालो, काल म्हणटा सर्वीस रोडाचेर आनी आयज हो. सो तुमकां ह्या रस्त्याचेर आनी ह्या हायवेचेर कितें आसूंक जाय कशें दिसता? ह्याच्या पयलीं सरकाराक सांगलें सुरवात ह्या वर्सा जी जाला पळय ती 7 डेथ 7 जाणांचें मरण आयिल्लें सुरवातीकूच स्टार्ट जाला मात. आनी आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार एवरी डे फॅटल एक्सिडेंट वाडत वयता. हांगासर ह्या हो पोर्शन जो आसा पळय हांकां दिसता की रोड वायडनींग केलो काय न्हू हांगासर सेफ ट्रॅव्हलिंग म्हणून, पूण आयज जाल्यार सुद्दां इट्स अ डेथ. आयज डेथ ट्रॅप जाल्लो आसा थंयसर. मुद्दम पळय आतां एक गाडी हे सायडीनच्यान येताली, एक खांब्यार हाडून मारली खंय 1 वे हरशीं थंयसर तो, आनी एक खांब्यार हाडून इतले स्पिडीन मारली तेजे इंजीन जो सकयल देंवल्ले आसात. कालच्या दिसा थंयसर एक्सिडेंट जाल्यात. पयर जेन्ना आनी थोडे दीस पयलीं 1 म्हयनो पयलीं मुद्दम पळया सिरिगांव जे जंक्शन आसा थंयसर म्हणल्यार एक ओल्ड ब्रिजा कडेन रोड वयता, जेन्ना थंयसर सावंत म्हणून एकटें चेडूं जे आहा पळय संजना सावंत म्हणून चेडवाचो डेथ जाल्लो. त्याच जाग्याचेर थंय स्विगी कोण वयता पळय त्या दिसा रातचे डेथ जाली थंयसर, एकामेकाक डॅश मारली थंयसर. आतां म्हाका एक कळना की जेन्ना एक जाग्याचेर 2 फावटी एक्सिडेंट जालो, पयली एक्सिडेंट जालो तेजे नंतर आतां काल 2 दीस पयलीं थंयसर स्विगीचो एक्सिडेंट जालो, जाल्यार हे कारण कित्याक? कारण एकूच आसा की तेच्या पयलीं जेन्ना एक होलसेल आसा शिरदोना त्या होलसेला कडेन एक स्पीड ब्रेकर हाडपाक जाय, आसपाकूच जाय स्पीड ब्रेकर. कित्याक जेन्ना स्पीड आसलेल्या कारणान थंयसर वचून लेफ्ट जेन्ना मारता पळय ओवरटेक करून तेन्ना कांयच चान्स आसना. ऑपोजीट पर्सनीचे 110 डॅश जातात. कालचो एक्सिडेंट आनी पयलींचो एक्सिडेंट सिमिलरिटी सेम आसा. सो सरकारान व्हेरी क्लियरली जे स्पीड ब्रेकर काडून उडयल्ले आहा पळय सरकारान, जे मोदी येवच्या टायमार ताका ते बॅन धाडवत म्हणून काडून उडयल्ले पळय, ते आयज स्पीड ब्रेकर परत घालपाची गरज आसा. जंय जंय रिक्वायरमेंट आसा स्पीड ब्रेकरांचे थंय थंय स्पीड ब्रेकर घालपाची अत्यंत गरज आसा. आनी वी हॅव टू फायंड इन्वेस्टिगेट ऑन द फॅटल एक्सिडेंट कित्याक लागून जाला ते, आनी त्या प्रमाणे कायदे जे आहा पळय त्या प्रमाणे सिग्नल्स आसा पळय त्या प्रमाणे स्पीड ब्रेकर आसा पळय त्या प्रमाणे थंयसर पुलीस रावपाचें काम करपाची गरज आसा. नाजाल्यार आयचे परस म्हाका दिसता वी हॅव द डेथ ऑन रोड हॅज इन्क्रीज टू 22 आय थिंक सो अक्रॉस फ्रॉम January 1st टू टील डेट. आतां फुडें कितले लोक मरत ते नेम ना. इट इज लायक आयज म्हाका भिरांत दिसता ज्या टायमाचेर कोवीड टायमाचेर जे आमी कावंट करताले पळय आयज कितले मेले, फाल्यां कितले मेले, परवा कितले दाखयताले पळय त्या भशेन आयज ओपनली हें दाखोवपाक स्टार्ट केल्ले आसात
की आयज कितले मेले फाल्यां कितले मेले एक्सिडेंटान. इट इज नो मोर देन द कोविड डिझास्टर्स रायट नाव. वॉट इज हॅपनिंग. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. नावेली दियालगोन वाठार जो आदलो देऊळवाडो म्हण फामाद आशिल्लो त्या वाठारात सुमार 400 वर्सां आदली बेताळ देवाची पाशाणी मूर्ती दुल्लो खाता. जाग्याच्या धनीक घर बांदतना खंय ती मूर्ती सापडिल्ली देखून ताणें ती थंयच उबी केल्या. संबंधीत खात्यान दखल घेतिल्ली पूण तितलेच पुरती. मूर्तेच्या जाग्यार मेंटेनन्स बाळगून दवरपाक जाय पूण ते एकल्याच्यानय जावचें ना. ताका लागून सरकारान एक बारीक घुमटी तरी बांदून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो खाशेलो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते दियालगोन नावेली हांगा आसात. आनीक आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जी बेताळाची मूर्ती जी आसा ही हांगा स्थायीक आसा. आनीक हांगा कितलेशे लोक जे आसात ते हांगा येवन आमची पुजा करतात. ह्या गांवचे लोक ह्या भायले लोक येवन त्याच बरोबर आज ह्या बेताळा देवाची वयर पळय तितून कितें आसा जाल्यार पळया. तेजेर शेत ना काय ना काय ना. आनीक असोच करून आसा की खंय तरी जतनाय करून दवरपाक जाय. खंय तरी ह्या मूर्तीची परती स्थापना जावची म्हणून लोक मागतात. तशेंच वाठारात आशिल्ल्या आकर्षक तळयेची दुरुस्ती करपाक कांय आदल्या प्रतिनिधींनी हात घातिल्लो पूण कांय कारणांक लागून अजून ताचें काम पुराय जावंक ना. पळयात. आर्काइव्स डिपार्टमेंट येऊन गेल्ले ते म्हणटा ही साधारण 400 ते 500 वर्सां पयलींची मूर्त आसूंक शकता. ओके, कसली मूर्ती आसा ही बेताळाची मूर्ती. कशी ह्या गांवाची नांव बी कितें ह्या वाड्याक हांव 2010 हांगा घर प्रवेश केलो तेन्ना वाड्या वयलो एक वडील मनीस म्हाका सांगपाक लागलो की हो जो वाडो आसा हो दियालगोन आतां आमी म्हणटा तेका पूण पयलीं हो देऊळगांव आसलो. आनी हांगच्यान एक 200 मिटराचेर आनी एक धाकलो वाडो आसा तेका मोठान म्हणटा. म्हाका खबर दिल्या त्या प्रमाण थंय पयलीं एक मठ आसलो आनी त्या नंतर त्या मठाचे मोठान जाली. तशेंच हायवेंतल्यान आमी जेन्ना भितर सरता एक 200 मिटराचेर दाव्या बाजूक एक तळी आसा आनी थंय आतां तुळय म्हणटा. थंय ते म्हणटा की ही देवळाची तळी आसली आनी कांय लोकप्रतिनिधींनी ती तळी रिपेर करपाचो विचार करून तो हात घातलेलो पूण ते अजून पर्यंत जावंक ना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो.
लोकसभेची वेंचणूक जशी जशी लागीं पावता तशे तशे काँग्रेसीन आपल्या प्रचाराक बरीच नेटान सुरवात केल्या. राज्यात आशिल्ल्या काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी आनी गोंयचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे हाणें मडगांवच्या जीपीसीसी कार्यालयात बसका घेवन पक्षाच्या वेंचणुकेच्या प्रचाराचो नियाळ घेतलो. हे बसके उपरांत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कितें सांगले ते पळयात. देखो, पहली बार मैं गोवा में पणजी में यहाँ पे आया हूँ एक इंचार्ज गोवा पर. तो एक जिम्मेदारी है कि सभी को साथ लेकर काम करना है. तो इंडिविजुअल मैं सबसे बात करना चाहता हूँ कि उनका क्या राय है संगठन के बारे में और किस तरीके से आगे जाना चाहिए. पार्लियामेंट का चुनाव है, जो भी असेंबली का भी चुनाव होने जा रहा है. तो ये चुनाव को नज़र के सामने रखते हुए सब कोऑर्डिनेशन करके सबको काम में लगाना है. जैसे कि हमारे BLA से लेके बाकी भी कमिटीज़ है, बूथ लेवल कमेटी है, ब्लॉक लेवल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है. तो सभी लोगों के साथ लगातार बात करना पड़ेगा. पहली बार क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, उसके बाद और मीटिंग्स होंगी. मीटिंग में जो भी डायरेक्शन देंगे उसके तहत हर ब्लॉक में हर बूथ पर उस तरीके से हम काम करेंगे. एक पहले सबसे मिलने के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है चुनाव के लिए भी और संगठन के तौर पर भी. तो मैं समझता हूँ कि पहली विजिट है, तो पहले विजिट में सबसे मिलकर बड़ी अच्छी तरीके से हम बनाना चाहते हैं. लगातार उस पर फोकस करना चाहते हैं. बड़ी अच्छी पोजीशन में सभी अच्छे लीडर्स हैं. कार्यकर्ता कांग्रेस के एक मजबूत कार्यकर्ता है मजबूत गोवा के अंदर. तो मैं समझता हूँ कि अगर सभी ने मिलकर काम करने की कोशिश हम जो कर रहे हैं उसके हम जरूर सभी चुनाव में कामयाब होंगे. MP इलेक्शन का टिकट कब डिक्लेयर करेंगे साउथ गोवा? जो हम पार्लियामेंट की बात करें आप, तो ये तो सीट डिक्लेयर करने के बारे में जो AICC उसके बारे में डिसीजन लेती है, हाईकमांड डिसीजन लेती है. AICC प्रेसिडेंट उसके बारे में तय करते हैं कब डिक्लेयर करना है. तो वो तो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और मैं समझता हूँ हाईकमांड का डिसीजन होता है. उसके तहत हम जरूर डिक्लेयर कर लेंगे. हमारी कोशिश है नेशनल लेवल पर भी कि जल्द से जल्द हम पार्लियामेंट के कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे और उसके लिए हम एक्सरसाइज शुरू होगी. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, सुभाशीश गोवेकार आणि सानिका नागवेकार. फाटल्या 50 वर्सां सावन कुळ मुणकारांचे विशय हुमकळत आसात. या कुळ मुणकारां खातीर जायते कायदे आयले पूण तांकां कांयच लाव जालो ना. भाटकारांची नांवां मूळ आसल्या शिवाय लागू जाल्यात. देखून हे जे भाटकार आसात तांकां सरकारान आदी सिद्ध करपाक लावचे. कुळ मुणकार जनजागृती मंचान मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. फोंडा तालुका कुळ मुणकार जनजागृती मंचान माशेल फोंडा हांगा शेतकरी संमेलन घडोवन हाडले. आदले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकारान हाडिल्ल्या कुळ मुणकार कायद्यान फाटल्या 50 वर्सां सावन तांकां न्याय दिवंक नाशिल्ल्याचो दावो केला. मुणकारांक आपले मालकी हक्क सिद्ध करपाक सांगून कायद्यात दुरुस्ती हाडपाची मागणी शेतकारांनी केल्या. आयकात तांचे उतफर्के. राज्य म्हणजे स्वतंत्र झाले म्हणजे विलीन झाले 1961 त्याच्या उपरांत कुळ आणि मुणकारा खातीर कायदे येयले. पूण ते कायदे जेन्ना येयले त्याचो अजून मेरेन फायदो जाय तसो जाल्लो दिसत ना आमकां. पूण तेतून एक प्रकर्शन गजाल पळयली आमी की जी भाटकाराची नांवां आसा ती भाटकाराची नांवां खंयच्याच पुराव्या शिवाय लागल्यात आनी खंयच्याच एक बेज असल्या शिवाय लागल्यात. म्हणून आमचें एक सरकाराक निवेदन आसा की ह्यो ज्यो जर कुळ आणि मुणकाराचे जर लोकांक खरो फायदो दितलो जाल्यार जे भाटकार म्हणून जे कब्जेदार म्हणून जे नांव आसा ते सरकारान आदी पक्के करचे. कित्याक ताका प्रिझम्पटीव व्हॅल्यू उरला. प्रिझम्पटीव व्हॅल्यू असल्या कारणान कितें जाता आज खंयचो भाटकार म्हणून नक्की ना आनी त्या भाटकाराक कळलेलें ना पूण भाटकार आसा काय ना ताका फुकटचें नांव लागलेलें आहा. म्हणून सरकारा कडेन हे 40 आमदारा कडेन आमची मागणी आसा. आतां आमी पेडणेच्यान सुरू केले, आज दुसरें संमेलन फोंडा जालें. ह्या निमतान मागणी हा की अख्ख्या गोंयच्या लोकांक ह्योच समस्या आसा. म्हणून सरकारान ह्या 40 आमदारांनी सरकारा कडल्यान एक बाध्य करून घेवचे, एक आमचे मागणी बाध्य करून घेवची की भाटकार हो भाटकार कसो जालो हो आदी पळोवचो आनी तेन्ना तेची एंट्री थंय दवरची कब्जेदारान. ना जाल्यार फुकटचे लोकांक तेतून कूळ डिक्लेअर करपा खातीर त्रास करचे न्हू. आनी हे जर जायत जाल्यार खऱ्या अर्थान कूळ आनी मुणकार ह्या कायद्याचो लोकां खातीर उपयोग जातलो जो अजून मेरेन ह्या 50 वर्सां फाटले फक्त पेंडींग उरलेले आसा. नमस्कार. आज जे बहुजन समाजाचे लोक खंय तरी चित विचित जाल्ले आसात जो
मुणकारील कायदो सुद्दां आसा पळय 60 वर्सां जाल्ले उपरांत सुद्दां आज कोणाक न्याय मेळ्ळो ना. हेजेरूच विशय आसा तो भाटकार म्हणून खंयच्यान येयलो हो प्रूव जाल्लो ना जाल्यार ही टेंडन्सी सुद्दां एप्लिकेशन घातलें आसतना ते जमनीची सेल डीड जाता जावं सेल एग्रीमेंट मारतात. म्हणजे कायदो म्हणजे सरकार दरबारान कायदो चालू आसतना सुद्दां तेजी सेल डीड जाता जावं सेल एग्रीमेंट मारता. आनी हे बारीक लोकांक बहुजन समाजाक खंय तरी फोटोवपाचे गजाली खंय तरी चल्लेले आसात आनी हे कोण हे लोकप्रतिनिधी आसा पळय हेच लोक हितून गुंतलेले आसात. हेतूनूय मोस्ट नोट करपा सारकी गजाल आसा. म्हणजे आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसा हे बहुजन समाजाक खंय तरी फोंडान घालपाक तयार जाल्ले आसा. हेजेरूय आमी खंय तरी नोंद घेवपाक जाय आनी लोकांनी बहुजन समाजान खंय तरी आज जागृत जावपाक जाय आपलो अधिकार घेवपाक लागून. नाल्यार आज जर मेळना जाल्यार फुडें तुमकां केन्नाच मेळपाना. खरें म्हटल्यार करून कायदो काबार करूंक जाय आनी जी जमीन आसा ती जमीन ताका दिवंक जाय. दुसरे सुवातेर जे मुणकाराचे घरां जे आसा 200 आनी 300 स्क्वेअर मिटराचे ते घरां बांदूंक जायना. टावन कंडिशनरान सगळो शीतल एक कायदो तयार करून 4 भावांक ते कशें कितें घर जागो मेळटलो त्या पद्दतीन करून दिवंक जाय. थंय जर CR जर लागलो सुद्दां तरी सुद्दां ताका त्या कायद्यान बंधन नासतना ताका बांदून दिवपाची गरज जावन आसा. आयज खरें म्हटल्यार हो कायदो जो आसा तो खरें म्हळ्यार जाता तितले बेगिना ह्या सरकारान करचो आनी कूळ मुणकाराचो हक्क जो आसा बारीक लोकांक आनी बहुजन समाजाक दिवन हो काबार करचो. हे कायदे जे जाता ते सडेतोड जावपाक जाय आनी जेणे करून आमचो बेसीक रायट्स हो आमकां मेळपाक जाय म्हणून हे आमी आयचें संमेलन हांवें भरयलां. हो प्रश्नचिन्ह आसा. आतां आमचे लोक आमी रावता ते पयलीं भाट त्या पयलीं रावताले ते पयलीं लोक आसा तेंचे घर. आतां एक प्रश्नचिन्ह असो आसा की पयलीं तोकार जी भाटां आसा ते भाट पयलीं त्या पयलीं रावता ती घरां पयलीं त्या घरा रावता ते पयलीं मागीर भाट तेंच्या नांवार जाला. हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. तो प्रश्न म्हाकाय पयलीं पडटालो. 1978 हांवें आनी आमचे माजी मुख्यमंत्री रवी नायक हांगासरच्या पंचायत्या दारांत एक कॉन्टिन्युटी घेवन आमी पूल आनी मुताची फॉर्म म्हणून 200 फॉर्म भरून मामलाक दिले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. GA अंडर 15 खेलो इंडिया बायलांचे फुटबॉल लिगेत कंपेशन FCन SCD रुमडामळार 4-1 अशें प्रभावी जैत मेळयले. CKT वाठारांत ही मॅच घडोवन हाडिल्ली. सिंकेटी हांगा जाल्ल्या GA अंडर 15 खेलो इंडियान कंपेशन FCन SCD रुमडामळाचेर जैत मेळयले. 4-1 अशा फरकांनी हारावन कंपेशन FCन जैताक आपोवणे दिले. क्ली कोलासोन हॅट्रिक मेळयली आनी पॉल फर्नांडिसान आनी एक गोल मारलो. कंपेशन FC खातीर हे सहज जैत थारले.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. गोंयांत 14 ते 20 जानेवारी मेरेन वातावरण सुके उरपाची शक्यताय आसा. फुडल्या कांय दिसांनी कांय सुवातांनी सकाळी धुक्याची शक्यताय IMDन उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांनी उणें तापमान सामान्य परस चड आसपाची शक्यताय आसा. राज्यातल्या चडशा वाठारांनी मळब नितळ उरपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमारांक शिटकावणी दिल्या. तापमानाच्या बाबतीत व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. तापमान 34 आणि 23 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. 20 जानेवारी मेरेन सुकें हवामान आणि नितळ मळब. सकाळी धुकें पडपाची शक्यताय. फुडले 2 दीस तापमानात व्हडलोसो बदल ना. सोमारचे तापमान 34 डिग्री आणि 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक दिल्या शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.